येशू ख्रिस्ताचे चिंतन करून गोयच्या क्रिस्तांव भावांनी गुड फ्रायडे मनयलो। गुड फ्रायडे क्रिस्तांव भावा खातीर चिंतन आनी प्रार्थना करपाचो एक पवित्र दीस मानतात। गोयच्या हेर इगर्जेत सयत राया अवर लेडी ऑफ स्नो इगर्जेत गुड फ्रायडे मनयलो। येशू क्रिस्ताक खुर्सार चडयल्ल्या दिसाक त्याच्या बलिदानाचे स्मरणार्थ क्रिस्तांव भाव एकठांय येवन हो दीस मनयतात। मानवते खातीर येशू क्रिस्ताच्या बलिदानाचे चिंतन करून ताचे शिकवणेची याद करून दिवपी दीस म्हण क्रिस्तांव भाव गुड फ्रायडे मनयतात। पळयात मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी जाणाव जेजूच्या कोश्ट आनी मरणाचेर आमी नियाळ कोत्ता आनी आयज रायच्या तरणाट्यांनी एके भाशेन जायती तयारी करून ह्याच जेजूच्या कोश्टा आनी मरणाचेर नियाळ करून ही खुर्साची वाट बरी भाशेन करूंक ती वावुरली। न्हूच फकत तांणी भुमिका पाळल्या, पूण जायत्या जाणांक एके भाशेन खुर्साची वाट बरे भाशेन करूंक आदार दिला। कित्याक जेन्ना खुर्साची वाट सोंपलोली तेन्ना जायतीं जाण म्हणोंक लागलीं, एकली वस्तोरी जाणटीच येवन म्हणोंक लागली, 70 वर्सां जालीं खंय ही फिरगोजी नासली, पूण केन्नाच आपल्या दोळ्यांतल्यान दुकां येवंक ना। सो कितें भाशेन हे आमच्या तरणाट्यांनी इतलो बरो हो वावर केलो, एक नियाळ करूंक आदार दिलो आनी कितें भाशेन सारकी खुर्साची वाट जेजूच्या काळार जे भाशेन जाल्ली ती अणभवूंक आदार दिलो। सो कितें भाशेन ह्या आमच्या तरणाट्यांक हांव दिनवासतां, कित्याक उर्बेन ती फुडें सरलीं, कित्याक हो वावर आमचो सगल्यांचो, न्हयच फकत यादनिकांचो माद्र भयणाचो, पूण आमच्या सगल्यांचो जाणी बावतिजमाचो साक्रामेंत घेतला आनी तरणाटी जावन आसात फुडार पवित्र सभेचो। सो कितें भाशेन दुसऱ्याय तरणाट्यांनी आमचे फिरगोजेन तरेतरे फिरगोजेन वेगवेगळी तरणाटीं आसात, सगल्यांनी फुडें सरचें